मांजरीमध्ये सोबतीला घेतला तिथं निवडणुका. म्हणजे ह्या निवडणुका भारतीय जनता पक्षानं लादलेल्या आहेत याची आठवण मतदारसंघानं मुद्दाम ठेवावी. कारण मतदारांना ज्यावेळी मतदान करायला जातो त्यावेळी कुठच्या कष्टानं कुठच्या मेहनतीने तुम्ही मतदान करता याची जाणीव ठेवा आणि योग्य त्या पद्धतीने मतदान करा. We said we will translate our manifesto into multiple languages. The Marathi has gone already, and today we launched the Konkani manifesto for the people of Goa. Goa is an example of a state which has a variety of cultures, variety of languages, people who are so happy to live in harmony with one another. But in the midst of this kind of an India where everyone should be celebrating each other's festivals, yesterday was Hanuman Jayanti, tomorrow is Easter, this is the kind of society culture that we've grown up with. But the BJP has out to destroy that culture. लोकसभेच्या निवडणुकीचं मतदान आता काही तासांवर येऊन ठेपलेलं आहे आणि या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये गिरीश चोडणकर यांच्यासारखा एक उमदा, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, चारित्र्य संपन्न, होतकरू असा उमेदवार राहुल गांधी यांनी आपल्याला दिलेला आहे. लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक होते आणि या परिसरामध्ये ज्यांनी अनेक वर्ष इथे काम केलं, आज त्यांना काँग्रेस पक्षानं विधानसभेची उमेदवारी या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि हे दोन्ही उमेदवार खऱ्या अर्थानं सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करणारे उमेदवार आहेत. ते म्हापशां खूप मिटिंगा पळयल्या, पण सामान्यातलो सामान्य मनीस आणि सगळ्या समाजाचे मनीस एकत्र झाले आणि एकूच निर्धार केला, सुधीर कांदोळकर हो गोंयचो आमदार आसतलो. त्याच्यानंतर खासदार म्हणून गिरीश चोडणकर उभे असतात, दोन तरणाटे असतात आणि आमचे काम त्यांना आशीर्वाद दिवपाचे. त्यामुळे म्हापशाचो वोटर, म्हापशाचो नागरीक आणि जवळजवळ 32 वर्सां काँग्रेस पार्टीचो सदस्य असलेलो दयानंद नार्वेकर परत एकदा व्यासपीठार येयला तो काँग्रेस पक्षाक आणि ह्या आमदाराक विजय करत. म्हापशाकूच न्ही तर गोंयच्या तमाम कानाकोपऱ्यांतल्यान एकूच आवाज म्हणजे सुधीर कांदोळकर आमकां वेगळे वेगळे कडल्यान सांगता की तुमचे एक सीट कन्फर्म जालें ज्या दीस आमी सुधीर कांदोळकराची तिकेट अनाउन्स केली. पयलीं आमकांय अंदाज नाशिल्लो बाब सुधीर कांदोळकर इतलो पॉप्युलर आसा म्हणून. आणि मागीर लक्षात येयलें की सुधीर कांदोळकर हो ल्हान लोकां मदीं आपुणूय तितलोच ल्हान जाता आणि त्या मनशा बरोबर तसो रावन लोकांची कामां सायलंटली तो इतलो वर्स करीत आशिल्लो. म्हणून ज्या दिसा तिकेटीची अनाउन्स जाली तो अख्खो म्हापशेकार एक जालो, सगळे जाती धर्म विसरून एक जालो आणि सुधीर बाबाच्या फाटल्यान सारखे आवाज करीत रावले. आयोजित केल्ल्या या म्हापशेच्या मिटिंगेत 5000 आशिल्ले केंद्र सरकारचे आदले मंत्री बाब आनंद शर्माजी, आमचो उत्तर गोंयचो खासदार काँग्रेसचो प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, तुमचो सगळ्यांचो लाडको उमेदवार बाब सुधीर कांदोळकर, म्हजे विधानसभेतले सहकारी बाब निळकंठ, बाब रेजिनाल्ड, माचेर बशिल्ले पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, कावन्सिलर्स आणि म्हजे मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, बाब देशमुखान केंद्र सरकाराचे परफॉर्मन्स आनी सगळें तुमकां सांगलां. हांव केंद्र सरकाराचे आनी परफॉर्मन्स सांगून टायम पेड्यार करना, टायम कमी आसा. हांव एकच सांगता, गोंयांत जेन्ना इलेक्शन जाली 2017 लोकांनी मॅन्डेट काँग्रेस पक्षाक दिल्ले. काँग्रेस पक्ष 9 वेल्यान आमी 17+1 इंडिपेंडंट 18चेर पाविले आणि भारतीय जनता पार्टी 21 वेल्यान 13चेर पाविली. तांचे 7 मंत्री पडले.
तांचो मुख्यमंत्री पडलो, पूण सरकार ह्या पक्षान चोरून व्हरून हे सरकार घडयलें. आनी म्हणूनच आज आमी पळयतात हे सरकार टिकोवपाचो प्रयत्न करता. कशेंय करून हे सरकार टिकोवपाक जाय. गेल्ल्या 3 वर्सांत ह्या सरकारान कितें केलें तुमच्या दोळे मुखार आसा. ह्या सरकाराक कॅप्टन ना. क्रिकेट टिमी सुद्दां कॅप्टन आसता. कॅप्टन दुयेंत जालो वायस कॅप्टन आसता. हे सरकार विदाउट कॅप्टन, विदाउट वायस कॅप्टन, कॅप्टन खातीचेर वायस कॅप्टन ना. सरकार कोण चलयता, कशें चलता देवाक खबर. अशा रितीन हे सरकार चलना. फक्त सरकार एकमेव उद्देश कशेंय करून सत्ता पावर दवरपाक जाय. देश का चुनाव हो और आपके गोवा के लिए महत्वपूर्ण 4 बाई इलेक्शंस हो, तो क्या प्राथमिकताएं आप लोगों के सामने होनी चाहिए भारत के संदर्भ में और गोवा के लिए? ये भी जरूरी है जानना कि किस दल की कथनी और करनी क्या है. मैं इस चीज को बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के अंदर हिंदुस्तान के लोगों को अगर कभी कोई वायदा किया है, हमने उसको हमेशा पूरा किया. और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूं कि बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं और वायदा खिलाफी करते हैं. हास्यात म्हापशा आयला कित्याक आमी सदांच इशू म्हापसाचे सदांच असेंब्ली घेतले आनी कुडतरकरांनी म्हाका निवडून हाडलो म्हणून म्हाका संदी मेळ्ळी आनी बरो एक इश्यूज घेवपाचे हें आमचें काम. काँग्रेस पार्टीन म्हाका सदां एक दोनूय वस्तू हांव टच करूं सोदतां, चड टायम घेना. एक म्हणल्यार बाब सतीश धवन आनी बाब प्रमोद सावंत. बाब प्रमोद सावंत म्हणटा चीफ मिनिस्टर की हांव बरो लेजिस्लेटर म्हूण. सो हांव प्रमोद सावंताक हिंग रावन सांगूं सोदतां की तूं मातशें you be a master of your unspoken words. Don't be a slave of your spoken words. म्हणजे जी की उतर उरलेलें ती मारक पडपा येना. हांव सदां सांगता तेका की आनी हांव सांगूंक सोदता तेका हर सगळे मिटिंगे सांगले तेका म्हाका खंय तरी ताका मेसेज पावोवपा जाय की तूं जो दवलीकाराक तुगेले GSIDC आसतना सार PWD आसतना आजून देखून पडे तूं तेका तेजी तोखणाय करतालो लास्ट असेंब्ली आनी हे असेंब्ली फाटी म्हणूंक लागलो तूं की तूं मॅच्युअर पॉलिटिशियन. बाब दवलीकर, सुदीन दवलीकर हो मॅच्युअर पॉलिटिशियन. नॉर्थ गोवा सीट काना, साऊथ गोवा सीट काना म्हूण हात म्हणपा लागला तो फोटींग म्हूण. आमी ते कडेन 3 वर्सां हात देखून लावपा जाय म्हणून. हांव फकत सांगूं सोद तुका की जो तूं कितें करता यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. इट डजंट बिफीट यू. तुमकां लोकां मदीं वावरपी आणि लोकांची कामं करपी सुनील जाय. हे उत्तर तुम्ही दिवंक जाय की तुमकां कोण जाय? दुसरो क्वेश्चन तुमकां सांगता. तुमकां आपल्या वार्डान निवडून येवन 3.5 वर्सां जाली तरी पांय दवरूंक ना आणि कोणाचे तोंड सुद्दां पळोवंक ना. तुमी एकट्यान तरी सांगाल म्हाका की तुमकां तेणे केन्ना येवन अटकला जाल्यार. असो तुमकां उमेदवार जाय की लोकां मदीं भोंवपी रात दीस लोकांची सेवा करपी असो सुधीर जाय? सगळ्यांक खबर आहा जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येतात तेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीक लागून ह्या प्लॅटफॉर्मार आसतालो आनी भाशणां सदांच दीत आसतालो. एक भारतीय जनता पार्टीचो जे गेली 22 वर्सां हांव प्रामाणीक कार्यकर्ता आहा आनी आमचे स्वर्गीय वासी आमचे MLA तशेंच डेप्युटी CM तांकां लागूनय हांवें 5 इलेक्शनाक बऱ्यापैकी कार्य केलें आहा. तांकां हे कार्य करतना प्रामाणीकपणान हांवें कार्य केल्लें आहा, पक्षाचेय प्रामाणीकपणान कार्य केल्लें आहा. आनी जेन्ना
हे जे भारतीय जनता पक्ष सदांच म्हणटाले हो पक्ष आमी कार्यकर्त्यांचो पक्ष, कार्यकर्ते आपले कार्य करून फुडें येतात, पण जेन्ना निवडणुका डिक्लेअर जाल्यो तर ह्या पक्षान आपल्या स्वार्थाक लागून, त्यात कसलोय स्वार्थ आसूंक शकता, म्हाज्या पार्टीन खंजीर खपयलो तेन्ना हांवें जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहात त्यांच्या फुड्यान गेलो, तेंच्यांनी म्हाका एक प्रोत्साहन दिलें, तूं फुडें सर म्हण, ह्या इलेक्शनाक तूं उबो रावपाक जाय म्हण. सगळ्यांचो एकूच अजेंडा आसलो जे लास्ट 20 वर्सांक म्हापशाचे डेव्हलपमेंट जागना म्हणून, आनी तेंच्या हेतून जे हांवें प्रामाणीकपणान जे पक्षाचे कार्य केल्ले ते हेचेरूच काँग्रेस पक्षान म्हाका आपली ह्या म्हापशेचे आपल्या तिकेटीचेर म्हापशाची उमेदवारी दिली. त्याच बरोबर आमचे MG पार्टी आहात तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो.